देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू सांगता की आमी मनशां देखून पातकांच्या ताळ्यांत पडूंक शकता, पूण दुसऱ्यांक आमी पातकान घालचें न्हय. चड करून ल्हानांक, इनोसेंट वो निरपराधी भुरग्यांक, गरिबांक आनी अशक्त लोकांक. आमी दुसऱ्यांक पातकांच्या रस्त्यार व्हरता जाल्यार आमी आमचेरूच कास्त मागून हाडटा. आनी एक शिकवण जेजू आमकां दिता ती म्हणल्यार बोगसोण्याचेर. चुकलोल्यांक आमी सदांच बोगसूंक गरज, जसो आमचो सर्गीचो बाप आमकां चुकलोल्यांक बोगशिता. उपरांत जेजू आमकां उगडास कोत्ता की भावार्था वरवीं आमी जायतीं ओचोऱ्यां करूंक शकता. देवाचेरूच पातयेवन आनी विश्वास दवरून मागल्यार आमकां जरूर फावो जाता. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनीक वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं आनी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.